उसगाव रस्त्याच्या कुशीक कोयराच्यो राशी पडल्यात, ताका लागून वाठारांत खाणी पडल्यात। रस्त्यावेल्यान यो वच करतल्यांक नाकार हात धरून वचचें पडटा। उसगाव गांजे पंचायत कोयराचो प्रश्न सोडोवपाक पुरायपणान अपयशी थारल्या, तेन्ना आतां तरी ह्या प्रश्नाची दखल घेवन कोयर उडयतल्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। तुमकां खबर आसा उसगाव गांजा प्लस धारबांदोडा हे सगळे जर वाठार पळोवपाक वचत जाल्यार तुमी जर प्रत्येक ठिकाणी पळयत जाल्यार कचऱ्याचो ढिगाचो ढीग पडलेलो आसा। जर 620 कडेन पळयलें जाल्यार CCTV कॅमेरा लायल्लो आसा आनी ते कोण कचरो उडोवपाक हें करपा लागून CCTV लावन कंट्रोल करतलो असो म्हण हें जाला। पूण हे CCTV कॅमेरा लावन सुद्दां थंय कोणाचे जे दंड म्हणटा तो जायना जाल्यार हो CCTV कॅमेरा लावन फायदो कितें? लोक आपल्या घरांतलो सगळो कचरो हाडटा आनी ते 620 कडेन उडयता। तशेंच पणसुल्या बायपासाचेर उडयता। हेजेर कितें तरी कारवाई जावपाक जाय। हांवें कितलेच फावटी आमच्या धारबांदोडा पंचायतीक सुद्दां सांगलेलें आसा। इवन आमी मिडिया मार्फत पंचायती कडेन सुद्दां हें केल्लें आसा, बाबा तो कचऱ्याचेर मातशें कितें तरी कंट्रोल हाडचो। पूण लोक तांकां थंय आयकना आनी आयकना ताका लागून हेजेर जो पर्यंत जर हें जायना, तेंचे दंड पडना तो पर्यंत हें जावपाचें ना। म्हणजे गार्बेजीचो प्रॉब्लम सुद्दां जावचो ना। हाका लागून म्हाका तरी दिसता उसगाव पंचायतीन तें मातशें खोलायेन लक्ष घालचें आनी हेजेर कितें तरी सूक्ष्म करचो। उसगाव बायपास आसा थंय आसा जे जाग्यार हांगा 10 मिटराचेर सुमार MRF फॅक्टरी आसा आनी हांगा जे जंक्शन जे आसा त्या जंक्शनाचेर मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयता। पूण वारंवार तो कचरो उडयता बद्द उसगाव गांजी पंचायतीची बॉर्डर सोंपता त्या जाग्यार सबंद थंय लावन ते सबंद रस्त्या पर दोनी सायडीन कचऱ्याचे मोठ्या प्रमाणात थैली उडयल्ली आसा, पिशवी उडयल्ली आसा। पूण हेजेर जी उसगाव पंचायत आसा, उसगाव गांजी पंचायत आसा ती अक्षरशः फेल ठरलेली आसा। कचरा वेवस्थापन करपाक ती एकदम फेल ठरलेली आसा। कारण हांगा जे जंक्शन आसा त्या जाग्यार बरो CCTV कॅमेरा आसा। CCTV कॅमेरा आसा पूण CCTV कॅमेरान जे कोण कचरो उडयता ते कॅप्चर जाता। पूण आजून मेरेन तांकां दंड दिता काय कितें पंचायत? जाल्यार दंड समज जर तांकां दिल्लो आसलो जाल्यार आयज हो कचरो हांगा मोठ्या प्रमाणात आसता तशें जायना आसलेलो। पूण अक्षरशः जी उसगाव गांजे पंचायत आसा ती फेल ठरलेली आसा। जे कचरो सगळ्या दोनी सायडीच्यान जो आसा तो पळोवपाक मेळटा। कारण हांगा हो राष्ट्रीय महामार्ग जाल्ले कारणान जे मोलेच्यान जे गेस्ट येता जावं ट्युरिस्ट गोंया येता तांकां हो जो दोनी सायडीच्यान जो कचरो आसा तो पळयतना हांगा गोंयची परिस्थिती कळटा की कशें आसा हांगा गोंयान वातावरण। जे कचराचेर जे निर्बंध हाडपाची जी उसगाव गांजे पंचायत जी आसा ती कचऱ्याचेर निर्बंध हाडपाक फेल ठरल्या अक्षरशः अशें लोकां कडल्यान आयकोपाक येता। तेन्ना संबंदीत जे सरपंच आसा तेणी हेची दखल घेवची आनी जे कचरा कोण उडयता ताका दंड घालचो, तेणे करून हांगा तेजेर नियंत्रण येतलें अशें लोक म्हणटात।